मोजू दे. आराधन करता सगळ्या या काळजा मोका मोळचोता मुझ्या जिविता सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्व हांव तयार आसा. आराधन करता मुखा मोड सत्ता मुझ्या जिवितान सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वा हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा जेजू. हांव तयार आसा. हालेलुया Jesus स्तुति Jesus महिमा Jesus हर्षिता दुखा घोषिता दुखा हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या मोगळाप तुका सोम्या. मोगळाप तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या. जय तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका सोम्या. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो या फामाद सान लॉरेन्साक अर्पण केल्ल्या या देव मंदिराक या बजिलिका आमी आयल्या. हांगासर आमी आयल्या हे न्ही हे मजबूत मंदिर पळोवंक पूण आमच्या मुखार तुमच्या मुखार आसच्या त्या पवित्र युकरिस्तान आसच्या जेजूक सरपड्यो नमस्कार करूंक ताचें बेसांव घेवंक तशें दर्शन घेवंक. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्तांव समर्थेचें दायज जावन आसा हो पवित्र युकरिस्तान आसलो जेजू. ह्या पवित्र युकरिस्त आसल्या जेजूक आमी सरपड्योन आमी नामार करया. ताका आमी ताचे कडेन आमी मागया. आमकां आमी समर्पीत करया. हे सोम्या जेजू तूं देवा बापाचो एकलोच पूत आमकां पातक्यांक बाच्या वैदू ह्या संवसारी मनशा रुपी तूं आमचे मदें आयलोय. पाताक एक मात्र सोड न्हू तर एका सगळ्यांत आमचे गतीन तूं जियेलोय आनी बापाची खुशी तुवें कर. कुर्साचे मोरान तूं मरून तुज्या पवित्र रक्तान आमची पातकां धुवन काण आमचे तुवें रक्षण केलें. एका कुर्त दाखोवच्या तूं पातक्या सांगता रावलोय तांच्या सांगता जेवलोय तांचो तूं इश्ट जालोय. आनी तुवें म्हळें हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक
न्ही भाग्यवंतांक ह्या पवित्र सक्रामेंतां हाजर आसच्या आमच्या मोगाळ इश्ट आमच्या जेजू बापाची काकूळत परगट करूंक तूं ह्या संवसाराक आयलोय आनी ह्या बापाची काकूळत कितली मी दाखोवच्याक कुर्साचे मोरान तूं मेलोय. तुका ह्या बागी वखदा ह्या बागी सकाळी वेळी अर्गां स्तुती आराधन पाठोवंक आमकां तुज्या मुखार समर्पीत करूंक होगळापणी वंदन दिवंक आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडोवंक तुजे उतार आयकूंक आनी तुजी कूड आमी सेवूंक हांगासर आयिल्ल्या वखदां तुजो कश्ट नियाळूंक हेरांक बोगसूंक आनी कालतेपणाची जिणी जिवंक आमकां तूं कुमो कर. आमी आमच्या मुखार आसता जेजूक सरपडून नमस्कार करया ताकाच आमी समर्पीत करया आनी गावया आमी गीत ए देवा बापा. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नामान करता वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पित आराधनानी वंदन करो जीवन ये समर्पिता ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता. पवित्रात्म्या तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन ये आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन ये आमचे समर्पिता. Hallelujah, hallelujah,
मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, देवान रसुल्लो आत्मो देवाक तान येता. देवान आमकां रचतना कुडी आत्म्या समेत रचल्या. कशें आमच्या कुडेक बुक्याची कानाची तान लागता गे, तशेंच आत्म्याकी आत्मीक बूक आनी तान लागता. आनी आत्मीक बूक आनी तान बगोवंक ह्या करजमाच्या काळा आमी हांगासर आयले. हांव किर्तन नंबर 2 म्हणटा, एक मेरू उदका तानेच्या बरे लालवींच्या बरे म्हजो आत्मो तुका तानेला. किर्तन नंबर 63 आनी किर्तनकार म्हणटा, ये देवा हांव सदांच तुका तानेता. दीस आनी रात तुका तुजें दर्शन जोडूंक हांव तानेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तसो जेजू आमकां म्हणटा मातेवचो एवांजेल अध्याय 11 वळू 20 आनी 8 आनी 30. येया म्हज्या सरशी तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेयात आनी म्हजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बोड्या आनी कलत्या काळजाचो. बोड्या आनी कलत्या काळजाच्या चिजून आमकां आपयला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थॉमस मॉर्टन म्हणलो बरयणार म्हणटा की द न्यू सीड्स ऑफ कॉन्टम्प्लेशन. आमी देवाचो पयलो मोग केल्लो न्ही, देवान आमचो पयलो मोग करन ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां समर्पीत केला, आनी तो आमच्या संगता ह्या सक्रामेंतांत आसा. सांजुवाचो एवांजेल अध्याय 3 वळ 16. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता आमकां समर्पीत केला. आनी आज ह्या जेजूक आमकां समर्पीत करूंक, ताचें दर्शन घेवंक तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक आपयता. हर एकल्यांक आमकां नांवान आपयता. हर एकलो आमचो हो जेजू. काल आमी कितें जावन आसल्या, आज आमी कितें जावन आसा, फाल्यां आमी कितें जातले, कसले कश्ट, कसले आनवारां, कसले बेसांवां आमी जोडटले म्हूण जाणा आसलो जेजू. आमकां हर एकल्यांक आमकां ताका समर्पीत करूंक आपयता आसतना गावया आमी गीत जेजू आपयता. आनी त्या जेजूच्या आपोवणा पाळो दिवन ताका आमी समर्पीत करया आनी ताकाच आमकां उपसून दिवया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. तुका आमची पुस्ता, धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा. खंयच्याय घडी उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. कश्टांत संपडताना, नश्टांनी अडचताना, कश्टांत संपडताना, नश्टांनी अडचताना,
निरास नाका दैराना पै तो तुका उकलून धरता निरास नाका दैरान आपै तो तुका उकलून धरता किडे शिडे वेळा जेजूक भुलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिल्या कोणी तुझावली भेदभाव नासता बोलायकिताची पाटी दिता कोणी तुझावी भेदभाव नासता बोलाय पिताची पाटी दिता विघ्न आनवरानी विश्वास दंडळताना विघ्ना आडवारारी विश्वास दंडळताना धैर्यान भरता सांभाळून वरता पोटलून धरता मोगानाका धैर्यान भरता सांभाळ दवरता पोटलून धरता मोगानाका जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेजू आपयता जेजू म्हाका तुका सर्वांकी आपयता ताच्या गोपांत आमकां आपयता आमची काळजां थकल्यांत आमची काळजां दुखान भरल्यान तोच जेजू म्हणटा येया तुमी कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान धैर्यान हांव तुमकां भरता कश्टांत तुमी सांपटातना नश्टान तुमी अडसतना निराश जायनाकात एक हांव आपणाच्या भुरग्या विसारीत तरी हांव तुमकां विसारचो ना तुमची पातकां ती केंडा बरी तांबडी जाल्यार हांव पयशिल्ल्या दर्या खाण उडयता आनी हांव ती हिमा बरी धोबी करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पिडे शिडे वेळार पिडे शिडे वळख जाल्ल्या वेळार म्हाका कोणूच ना म्हूण एकसर पोवन भोगता आसतना सकाळांनी म्हाका सांडून गेला म्हाका घात केला विश्वासघात केला म्हूण भोगता आसतना जेजू आपयता भलायकी म्हाका दिता धैर्य म्हाका दिता हांव तुजो मोग करता हाच्या प्रा तुका कितेंच नाका म्हज्या खऱ्या मोगान तूं राव म्हूण जेजू म्हाका आपयता
मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज या वक्ता जेजू म्हाका आपयता, ह्या सक्रामेंतां आसलो जेजू म्हाका आपयता. कशें ताणें सिसांक आपयलें गे, येया आनी म्हज्या सांगाता तुमी रावा. तसो जेजू आमकां आपयता ताचें दर्शन घेवंक. आमी आयकता त्या उत्पत्ती ग्रंथांत कशें जाकोब ताच्या भावाक इसोवाक आनी बापा इसाकाक विश्वासघात करून धांवता आसतना अरण्यांत एक तो दर्शन देखता. आनी त्या दर्शनांत तो पळयता एक निसन, आनी निसना वयर देव बाप थंय बसून आसलो. आनी देवदूत निसनितान वयर आनी सकला सर्गा आनी संवसारा देंवताले आनी सडटले. आनी तेन्ना तो जाकोब तेच देवाक पळोवन प्रसन्न जाता, संतुश्ट जाता आनी म्हणटा, हांव तुजो बापाय इजाकाचो बापोय जावन आसा, अब्रामाचो हांव बाप जावन आसा. मोगाच्यान तोच देव ताच्या पुता जेजू मुखांत आमकां दर्शन दिता. तशेंच आमी आयकता जेजून दर्शन दिल्लें त्या मयजेक 40 वर्सां रायाच्या रावळ्यांत आसलो. उपरांत ताचो जेत्रो ताच्या बायलेच्या बापायचे बकराचे तो साखरे करून त्या मरुभुमींत आसता आसतना तोच देव ताका दिश्टी पडटा. जळच्या त्या बोल्यांत तो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, तूं उबो आसलो जागो पवित्र, तुजें मोचे काड म्हूण ताका दर्शन दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एलिया प्रवादी पयल्या रायांचो बूक अध्याय 19 आमी वाचता. एलिया प्रवादी जेजेबल राणी आनी त्या राणी येतोन पळण धांवतलो. कित्याक त्याच देवाच्या प्रवादींक त्या राणयेन जेजेबल राणयेन आनी राय आहाबान जुशी मारले. आनी ह्या बालाच्या प्रवादींक ह्या एलियान जुशी मारल्या वेळार ताका जुशी मारूंक ही प्रयत्न करता आसतना तांचे तान हो फोळण धांवता आसतना एका माट्यान तो लिपोवन रावल्लो. आनी थंयसर देव ताका ताचे कडेन उलयता. न्ही देव ताका दिश्टी पडटा त्या उज्यांत, न्ही दिश्टी पडटा त्या वाऱ्यांत, न्ही दिश्टी पडटा त्या भुंयकांपान, पूण तेच एक मौन तो ताळ्ळो, एक सादो तो ताळ्ळो आनी तांतूं देव ताचे कडेन उलयता. मोगाच्यानो आज तोच देव आमचे कडेन उलयता. हांगासर तो आमकां दर्शन दिता. तें जाल्यार आमकां संतोश भोगता ह्या आमच्या देवाक आराधन करूंक. तुमची जबाब जावं दी, आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमचो देव जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमकां तुजो मोग दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमकां तुवें सोडवून दिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमकां तुवें रचल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमची जतन घेतिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमच्या खातीर तुज्या पुता जेजूक धाडल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. तुज्या पुता जेजून कुर्साचें मरण मेल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. मरण पावल्या जेजूक तिसऱ्या दिसा पुन्हा जीवन केल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. मरियेचे उदरीन जल्मोन आमचे मदें जिवंक आयिल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. आमकां उजवाड जाल्ल्या खातीर आमी तुका आराधन करता येसू मिया. देवाक आमी आमच्या जेजूक आमी आराधन करिया आनी आमच्या आराधनाचे उले आमी मुंदसून व्हरया. आमचो देव मोगाचो देव जावन आसा. आमचो देव आमची पिडा शिडा गूण करचो देव जावन आसा. आनी तोच जेजू देवाच्या काकुळतेची, जेजूच्या देवाच्या गूण करच्या सक्तीची वळख आमकां दिल्या आनी सबार जाणां ताणें गूण केला. आनी हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांक पिडेस्तांकी तांकां तो आपडटा आनी तो गूण करता. आमी ताका आराधन करया.
आमी तुका आराधन करता जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. जल्मोन कुड्डो जाल्ल्या भरतीमक दीस दिल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. आर मारल्या गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. विधवेच्या पुताक जीवन केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. देवसराच्या बांदपासांतले सोडिल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. वादळांतले शिसांक बाचाव केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. आकुडलेल्या हातांचे बरें केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. गेनेजरांतल्या पिडेस्तांक गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. कानागास्त्रियेच्या दुवेक गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. बेतसाइदाच्या कुड्याक दिश्ट दिल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. लाजरसा जीवन केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. त्या कोडकारांक गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. केप्यांनी आयकशें केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. तोंट्यांनी सलाशें केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. मेल्ल्या जीवन केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. शतापतीच्या सकरा गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. जायराच्या दुवेक गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. पेद्रूच्या ससुमाय गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. रक्तस्रावाचे स्त्रियेक गुण केल्ल्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. हांगासर आसल्या आमकां सकडा गुण करच्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. हांगासर आसल्या आमची पातकां बगसूंच्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. हांगासर आसल्या आमकां तुजें उतार दिवच्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. हांगासर आसल्या आमकां बेसां दिवच्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. हांगासर आसल्या आमकां मिसाच्या बलिदाना म्हाका तुज्या कुड्यान रेगात दिवच्या जेजू. आम्ही तुका आराधन करता जेजू. मोगाच्या न्हू जेजू मुखार रावंक आमकां संतोष भोगता. खंडीत जावं आमच्या जिणेचो शेवट जावन आसा. मेल्या उपरांत ताच्या सांगाता सूख भोगचें आनी ह्या ससान जिविताची एक नदर म्हणयेत हांगासर आसा. आमी त्या जेजू मुखार आसा. ह्या वखदां आमकां कांयच नाका. सक्रामेंतां आसलो जेजू आमकां पुरो. तें जाल्ल्यान संतोष आमकां भोगता आसतना गावी आमी तें गीत संतोश उक्कुते आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನಿದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿದೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ. ಓಹೋ ಸಂತೋಷಕ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವರು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದ ಹಾಡುವೆ. ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವೆ. ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನೊಂದ ಹಾಡುವೆ. ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡುವೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ
ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಓಹೋ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ 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 ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 मोगाच्या भावनेन भयणीनो सान फ्रांसिस म्हणटालो की जेजूचे शारिरीक सारकें ह्या संवसारांत हांव खंयच पळोवंक शकना केवल ह्या आल्तारीर मात ह्या आल्तारीर मात्र तो सर्गा संवसाराचो धनी देवाचो पूत आमचो सोडवंदार सर्गांतोन तो हांगासर देंवोन येता ह्या जाग तो येवकारिस्त पवित्र करता आसतना कॉन्सेक्राचे मागणें म्हणटा आसतना ती उंडो आशिल्ली जेजूची कूड जाता आनी आज तोच जेजू ह्या कॉन्सेक्रार केल्ल्या उंड्यांत ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा आनी आमच्या संगता तो उलोवंक आशें येता ह्या करजमाच्या काळार आसता आसतना पवित्र काळ वो हर एक दीस हर एक घडी आमकां मोलादीक आनी आमी कशी ही घडी आमी करची जाय म्हूण तो आमकां सांगता आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक धर्माचें तें एक सारांश कितें जावन आसा म्हूण तो आमकां शिकयता ताचें उतार आयकूंक आमी उबी रावया समातेवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानाचीं उतरां अध्याय 18 वळो 20 आनी 31 पर्यंत सर्गींचे राज अशें म्हणीत एक रायान एक फावटी आपल्या साकरा लागचें लॅग घेवंक खुशी वेली लॅग घेवंक धरलें तितलेंच कोरोडांनी ताका देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो पूण फारीक करूंक ताचे लागीं कांयच नातलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचें म्हूण आसलेलें सक्कड विकूंक जाय म्हूण ताच्या धनियाची हुकूम जाली तवळ तो साकोर धनियाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोद दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण पोराती लागलो धनी साकराचेर मोव हाडलो ताचें रीण माफी करन ताका वसूंक सोडलो पूण वो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर ताणें ताका 100 रुपय देवें आशिल्लें हाणें तर ताका धरून उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून सांगाती साकोर हाच्या पांयां पडून म्हाका थोडी पुरसोद दी तुजें सगळें देवें हांव फारीक करता म्हूण पोराती लागलो पूण वो साकोर आयकना जालो मात्र न्ही ताणें रीण फारीक करीसर ताका आनी बंदेंत दवरलो घडिल्ली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी जाल्ली सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धनिया कळयली तवर धनियान त्या साकराक आपणा उजीर आपोवंक लावन म्हळें नसता साकरा तुवें म्हजे लागीं पोरातलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्हय धनी इतलो रागान पेटलो की आपणा देवें नासलें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या तुमच्या भावाक साकराक ताणें कसब्याच्या अधीन केलो आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतान बक्षिना जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय अशेंच करतलो देवाचें उतार हें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो
आयच्या मिसा वेळार पयल्या वाचपांत आमी इजाया प्रवाच्या वाचपांत आमी आयकतले हांव. तसो इजाया प्रवादी सिडोन आनी गोमोराच्या लोकांक म्हणटा, तुमची पातकां तुमी रडा आनी देवा सरशी तुमी पाटी येया. तुमची पातकां तुमी रडा, देवा सरशी पाटी येया. बोगोस सायबा म्हूण देवा लागीं मागा आनी देव तुमची पातकां ती रक्ता बरी तांबडी जाल्यार ती धुवन इमा बरी तो धोवी करतलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांगा आसले आमी हर एकले पातकी आनी घातकी जावन आसा. आमी कोणूच सांत हांगासर नाव. वी आर द मिक्सचर ऑफ होलिनेस अँड सिनफुलनेस. आमच्या तें पातकी पोवणी आसा, घातकी पोवणी आसा, पाताकी आसा. आमी कोणी संपूर्ण न्ही. तें जाल्यार आमकां जेजून सांगला तेच मातेवासा वांजेलांत आनी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 6:30 केशव म्हजो बाप संपूर्ण जावन आसा गे तशें तुमी संपूर्ण जाया. एक फावटी हांव बस स्टँडार बसार राखवान आसता आसतना पळयलें हांवें एक दृश्य. एक बलिश्ट घटमोटो तरणाटो एका प्रायवंताक मारतलो आनी कोणाक कसं धैर्य नासलें, तूं कित्या खातीर त्या प्रायवंताक तूं मारताय. पूण एका प्रायवंतान आपणाचें धैर्य वट्टगन येवन त्या तरणाट्या विचारलें, ताका रावयलें मारचें, कित्याक तूं मारताय. आनी तो म्हणलो की ताणें म्हजे थोडे पयशे रीण घेतले, वर्सां जालीं म्हजे आतां फोल्ड धांवतलो, चुकून कान घेतलो आनी तें जाल्यार म्हजे पयशे फाटीं दिवंक म्हूण ताका हांव मारता. हें आयकल्लो तो मानेस्त तो प्रायवंत म्हणलो, मनीस या तरणाटा म्हणलो, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಮತ್ತು ದೇವನಾಗು. तूं ताका बक्षी आनी देव जा. यू फॉरगिव हिम आनी बिकम लायक गॉड. मोगाच्या न्हू पोप अलेक्झांडर म्हणटा की टू एर्र इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन. पाता करचें, सूख करचें आमचें हर एकल्याचें तें एक अवगुण जावन आसा. पूण बक्षूचो आमचो तो एक शगून जावन आसा. एक फावटी बौद्ध धर्माक सर्वाले ते एक भिक्खू वा मंक्स न्हंय देगेर तांची आयदनां ती धुवन आसतना एकलो पळयता की एक स्कॉर्पियन वा इच्चू उदकाक पडटा आनी उदकांत तो थंयसर तो मोरान जिवीत म्हणल्यार हातूंत तें आसता आसतना वो ताचे बिर्मो चिंतून ह्या बौद्ध बुद्धिस्टान ताका वयर काडलो हातान आनी ताका तो साबलो वयर काडटाना. परतान तो असो उदकान पडलो आनी परतान ताचे बिर्मो चिंतून परतान वयर काडलो आनी परतान ताका साबलो इच्चू. तेन्ना आनेकलो तो मंक वा तो भिक्खू हाका म्हणटा की तुका गोत्ता जाल्यार तो साबता म्हूण पयले बडी साबलो, तुका दुसरे बडी साबलो, कित्याक तुवें ताका बचाव केलो. आनी तो म्हणटा की साबसो तासो गूण जाल्यार स्वभाव जाल्यार बचाव करचो म्हजो स्वभाव जावन आसा. एका जाल्यार ताचें आनी म्हजो हांव एकत्र जावल्यार आमचें तें करतें फरक आसा. जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां कोण शिराप दितात बरें आशेनात तांकां तुमी बरें मागा, नाल्यार जिंतला थंय आनी तुमचे मदें कितें फरक आसतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एका धर्माच्या घडणाऱ्यान सांगलें उतात एकच, मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. मोहम्मदान सांगलें सक्कट तुमचे भाव आनी भयणी तुमी मोग करा. गौतम बुद्धान सांगलें वेर इज द टायम टू हेट, देर इज अ लिटल टायम टू लव. द्वेश करूंक ह्या संवसारान टायम ना, वेळ ना. एकामेका बरें आशेया, मोग करा. तशेंच श्री कृष्णान सांगलें हर एका जिवी थंय रचना थंय देवाक तुमी पळया, तेन्ना देव तुमचो मोग करतलो. पूण मोगाचें न्हू, जेजून सांगलें हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुमी तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. मात्र न्ही, मोगाचें शिकार जावन आशिल्ल्या बॉक्सांनी आमच्या काळजाचें तें एक शगून जाय जें म्हूण ताणें सांगलां. बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात म्हूण ते नेनात. लुकाचो वांजेल अध्याय 23:30. मोगाचें न्हू, बॉक्सांचें वर्तें लिसांव आमकां तेच जेजून आमकां दिलां.
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, या सगळ्या संवसारांत मोसोर, हगे, चिद्द, लढाई, हंकार, स्वार्थपण जावन आसा. कितें घडलें आमी जाणाव. इराण, अमेरिका, इज्रायल, थंयसर लढाई जावनूच आसा. मस्त जण मेल्यात आनी कश्टांक शिरकाल्यात. कित्या खातीर मोगाचे न्हू. मोसोर, हगे, हंकार, तुज्या वने हांव ओडू म्हणलें हें पाताक आमकां नाश करता आसतना आज बॉक्साचो स्पिरीट आमकां हर एकल्यांक गरजेचें. पापसाई फ्रांसीस म्हणटालो की आज ही पातकाची काळी मोडां आमच्या घरा वयर, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत एक मारेकार बॉम्बा बरी ती आसात आनी आमकां नाश करूंक आमकां पळयतात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमच्या काळजाची गुंडाची गरज जावन आसा बॉक्सांनी. जावं पुरो जेवण, खाण, वस्तूर, रावोंक ही जावन आसा आमची मुळावी गरजो. पूण आमी सूख केल्ल्या वेळार हेरांनी आमकां बॉक्सी म्हणले आशा आमकां आसा. ऑरेस बुशनेल म्हणलं बरें म्हणटा, टू फॉरगिव अँड टू बी फॉरगिवन ही द ग्रेटेस्ट अचिवमेंट अँड द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ आवर हार्ट्स. हेरांक बॉक्सूचें आमचें एक वर्तें काम जावन आसा आनी हेरांनी आमकां बॉक्सी जे म्हणली आमची ती गरज जावन आसा. पापसाई जुआंव पावल दुसरो बागेवन जाला तो. 160 राष्ट्रांची भेट ताणें केल्ली. 25 वर्सां तो पापसाहेब जावन आसलो. 1981 वर्सा रोमांतल्या वॅटिकनांत सांपेद्रूच्या बजिलिका मुखार लोकांक ताच्या पेपल मोबायल त्या गाडयेर भेट करता आसतना आलियाकान ताका जुशी मारून गुळो मारलो आनी तो मरो ना. रेमिबिया म्हणल्यार जैलांत थंयसर वॅटिकना लागीं तो जैलांत आसतना पापसाहेब वचून ताका पटलून धरून ताचे कुमसार आयकून तूं म्हजो भाऊ म्हणटा आनी तो गुळो व्हरून पोर्चुगलांत आशिल्ल्या फातिमा सायबिराच्या त्या कुरवान तो गुळो दवरला. मोगाचे न्हू. 7 वर्सां पयलें थंयसर रोमांत एका म्युजियमांत ह्या जुआंव पावल दुसऱ्याचे फोटो समाजाच्या तेगा फामाद व्यक्ती सांगाता दवरले. एक तस गुळो गावन जुशी मारूंक प्रयत्न केल्या. एक आलियाक्का आनी एक मदर तेरेजा आनी एक रशियन कम्युनिटीच्या अवनतीकारान जाल्लो गॉर्बच्यो. पूण सगळ्यांनी सांगलें पापसाहेबाचें वर्तें काम जावन आसलें. न्हय 25 वर्सांक चड तो पापसाहेब जावन आसलो वा न्हय तो 100 वर्सांक 100 चड राष्ट्रांत ताणें भेट दिल्ली. पूण आपणाचो जीव काडूंक प्रयत्न केल्ल्याक ताणें बक्षिल्लें. जीव दिवचो देवान मात्र मोगाचें न्हू. आनी खंडीत जावन देव आमकां जीव दितना आमी हेरांक जीव दिवंक आसा, आमी हेरांक बक्षून दिवंक आसा. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्तांव समर्थीन मात्र हें बॉक्सांनी म्हणलें शिकून इतलो उकोळ दिसता. तें जाल्यार आमी क्रिस्तां बरी जाता. तुज्या एका पोल्याक मारले आनी एका पोळ्याक तूं पोलो तूं दाखय. दांताक दांत, दोळ्यांक दोळो म्हणलें तें अरण्याचें मनजातीचें कानून आमी पाळना. पूण आमी आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकून नॉन वायलन्स वा हेरांक आमी दुखोवंक वचनासतना क्रिस्तांव आमी पाटलाव करता. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, ह्या खरज मात आसतना तुजसो आमकां जेजू सांगता जाल्यार तुज्या भावाक आनी भयणीक तूं बक्षी. आज बॉक्सांनी घरांत सुरू जायचें. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. मस्त गडे आवय बापाय मोदें, भुरग्यां मोदें, बाबावा मोदें, भाऊ भयणी मोदें, शेजाऱ्या मोदें उलोवणें ना. सांगाता आसात, सांगाता जी येतात, बरें स्टेटस घालतात, पूण मोगाचे न्हू. आज एकामेकाची तोंडां पळयनात, एकामेकाक शिरापतात आनी एकामेकाचे मोरान आशेतात. तसो ज्यूज देव आमकां सांगता, तुमी पातके न्हू, हांव तुमचें मोरान आशेना, पूण तुमी देवाचें बॉक्सांनी जोडून देवा सरशी पाटी येवन बाच्यावी जोडीचे म्हूण आशेता. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, सबार सांत भोगता आसा तांणी बक्षिलां. जावं पुरो आमच्या क्रिस्तांव धर्माचो पयलो मार्तीर सांत स्तेफान
राणी मारियाक समुंदर सिंग ती युगोस्लाविया म्हणल्यार एका हांवें एक धर्म बहीण जाय जाय हांवें पेल्याची सेवा कर जाय म्हूण न्हू ते मुखार आयिल्ले म्हणल्यार तिंच्या त्या सोजेरांच्या त्या हातांत अत्याचार जावन एका चेडवा भुरग्याक तिणें जल्म दिल्ल्या वेळार तिणें म्हणलें न्ही भुरग्या म्हज्या फुडार पाड केल्ल्यांक शिराप घाल द्वेश कर म्हूण हांव शिकयना पूण तांच्या खातीर माग तांचो मोग कर म्हूण शिकयता. मोगाचे न्हू असले मस्त गणितां आसात पूण मोगाचे न्हू आज आमकां बोगसूंक खंडीत जावन कस जाता पूण तोच जेजू सांगता तुमी मागण्याक येतात जाल्यार नोवेनाक येतात जाल्यार रेतिरेक येतात जाल्यार कानीक भेटोवंक येतात जाल्यार पयलें तुमी राजी जाया पयलें तुमच्या बाबाक आनी भयणीक बोगशिया. एखाद्या आमकां खुद्द जायना जाल्यार आमी तांच्या खातीर मागया. द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ द फर्स्ट स्टेप वी टेक. कितें साध्य जाता तशें करूंक आमी मुखार या खंडीत जावन आमचो देव आमकां बक्षितलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. देवा म्हाका बक्षी म्हूण आमी देवा लागीं मागया आनी खंडीत जावन तो देव आमकां बक्षितलो. तुमची जबाब जावन दी देवा आमकां बक्षी. देवा आमकां बक्षी. ह्या कर्जमाच्या काळार फावो ती तयारी आमी करूंक नातिल्ल्या वेळार देवा आमकां बक्षी. दिसपट्टे जिणेंत जायते पोटी सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. तुजें संगतपण भोगोवंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. तुजें उतार आयकून नियाळ करूंक सुकोवन पडलेल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. संवसारी संगतेचे गुलाम आमी जाल्ल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. हेरांक आमचे जिणेंत आमी प्रेरण दिवंक सलवाल्ले खातीर देवा आमकां बक्षी. देखी बरी ते क्रिस्तांव जिणी जिवंक सलवाल्ले खातीर देवा आमकां बक्षी. गरजे वतांक पावोवंक आनी कुमो करूंक आमी प्रयत्न करनातल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. दिसपट्टे आमच्या अंतस्करणाची झडटी करूंक आमी सलवल्ल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. जिणी परिवर्तन करूंक फावो ते प्रयत्न करनातल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. कुडीच्या वडण्यांक आमी बली जाल्ल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. कश्ट अनवरां आमच्या जिणेंत येता आसतना तुजे सक्तेचेर आमी दुबावलेल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. आमच्या कुटुंबांत माया मोगोसो आनी बोगसांचो स्पिरीट रुता करनातल्या खातीर देवा आमकां बक्षी. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देव आमकां बक्षीत आसतना खंडीत जावन तो देव आमकां सांगता भिये नाकात हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हजें बेसांव तुमकां पुरो म्हजें आशिर्वाद तुमकां पुरो. तसो देव आमच्या सांगाता आसा आमच्या वयर आसा आमच्या मोद्यां आसा आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या भोंवतणी आसा आमकां बेसांव दिवंक. आमी कोणाकच भिये जाय म्हणना सैतानाच्या बुलोवण्याक आमी भिये जाय म्हणना. देव म्हज्या सांगाता आसतना ह्या पवित्र सक्रामेंत आसलो जेजू म्हज्या सांगाता आसतना ताचो मोग ताचे काकूट म्हाका पुरो. त्याच जेजूचें बेसांव आमी घेवया. दिंबेर पडून येद्या व्हड्या सक्रामेंता म्हणलें मागणें म्हणया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सासांगना
समास मी रावाटा. प्रार्थूया. येसोम्या जेजू क्रिस्ता, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उडाल तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या तुझे पाथेता जेजू मोगाळा. तुझे पाथेता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा मुजीर आयल्या वेळा. तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा. तू म्हजो इश्ट मोगाचो. हरी गरजे म्हाका पावसो. दयेकन बोसा मोगाळ भाऊ मेळनो मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. आयच्या मिसाच्या आराधन आमी केलें. आतां मिसाच्या बलिदानाक आनी आमच्या पात्रोण सालोसाच्या नोवेनाच्या भक्तीपणाक या आमी आजच्या दिसा इतीं जावया. हांगासर आयिल्लीं मिसाच्या बलिदानाचे त्या समासात अर्घा मिसां दिल्यांत इजाबेल्ला कार्केरा होली क्रॉस वाडो. मरियमायेच्या मानाक अर्घा मीस दिलां. एक भक्तीक मेरील. होली ट्रिनिटीच्या मानाक अर्घा जावन मीस दिलां. भगवंत संदी सिमते नदीच्या मानाक एक भक्तीक मेरील. राखण बडव्याच्या मानाक अर्घा मीस दिलां. एक भक्तीक मेरील. तशेंच देवान केल्या उपकारांक अर्घा मिसां दिल्यान रिचर्ड आनी ग्रेसी डिकुना कॅनडा. आयरीन डिसोजा होली फॅमिली वाडो. रिना गोवियस बिजेई. एक भक्तीक देरे बेल. मेबिल डिकुना बचपे. फेलिक्स प्रकाश दांते सान थॉमस वाडो. आश्विन USA. कार्मेलिटा मचादो बिजेई. लिल्ली पिंटो ययाडी. मार्क आनी सेलिन क्रास्तोच्यात मॅगमिसिलां सुनील आनी प्रेसिल्ला क्रास्टो कुवेट. आयवान मंतोच्यात मॅगमिसिलां वॉयलेट मंतेरो पॉम्पे वाडो. आयरीन मंतोच्यात मॅग दिलां वॉयलेट मंतेरो पॉम्पे वाडो. हेनरी डिसोच्यात मॅमिसिलां लिना डिसोजान कुटाम कार्मेल वाडो. बेनेडिक्टा रस्किनाच्यात मॅमिसिलां रस्किना कुटाम कॅनडा. प्रत्येक त्या समापासून मिसां दिल्यान मोनिका मचादो बिजेई. डायना मचादो बी. बऱ्या बालके खातीर मिसिलां जनेली सुएलिन डिसोजा बेंदुरू. घरच्या आल्मा बसोत रस्किना फॅमिलीच्या घरच्या आत्मा बसोत मिसिलां बेनेडिक्ट रस्किना बाजपे. फेर्नांडीस कुटुंबाच्या घरच्या सल्ल्यात्म्या मिसिलां बेनेडिक्ट रस्किना बाजपे. घरच्या सरलेल्या आल्मा मिसां दिल्यान रिना गोवियस बिजय मेबुल डिकुना बाजपे. आज जेवणाक स्पॉन्सर रावल्लीं जावन आसात. हे भक्तीक देरे बेल. तशेंच प्रहाल्या मतायस होली क्रॉस वाडो आनी अर्घा जावन आयवन पायस वेलांकनी वाडो हांच्या सर्वांच्या त्या समा बसत आयचें बलिदान आमी भेटयता. भक्तीपणी ह्या बलिदानांत भाग घेवया. आमच्या पात्रोणाची मजत मागया. देवाक आमकां मेळिल्ल्या उपकारां बसत अर्घां दिवया. उबी रावया. हे अर्घां मिसाचें बलिदान भेटोवंक
प्रवेश गीत गाऊया. बापूत पवित्रज्ञाच्या एकतारात घडला परम संस्कार. पातकाची ओळखून जाऊया आम्ही तया दैवी सर्गी जेवणात. येया गाव्या सर्वेका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा. गीता गाया नारी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा. येया गाव्या सर्वेका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा. गीता गाया नारी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भाग्यवंत लॉरेन्स प्रधान सेवक आनी रक्तसाक्षी आनी हांगासो पात्रून सांत मान करूंक आमी हांगासर आयल्या. ताचे मुखांतर आमी मागलेले सभार उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. आमच्या काळजांत दिनवास आज आसात. देवाक आमी अर्गां सुते पाठोवंक आनी की सडेत मजत सान लॉरेन्स मुखार मागूंक आयिल्ल्या वखता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान जावन आसा. आमच्या क्रिस्तांव कातोलीक धर्माचें एक शिकार जावन आसा. आमच्या कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबाचें एक काळीज जावन आसा. आनी ह्याच मिसाच्या बलिदाना वेळार तस जेजू क्रिस्ताचे पवित्र कूड आनी रगां सेवन आमी ह्या संवसाराच्या जेरुजलमांत तावन सर्गाच्या जेरुजलमा यात्रे जावन पयन करता आसतना जेजूची कूड आनी रगां देवाचें उतार आमकां बोवाळ दिता, आमकां सकत दिता. सान लॉरेन्सा बरी आमच्या भावार्था खरी साक्ष दिवंक आमच्या जिनिये मुखांतर आमच्या बऱ्या देवाक जेजूक साक्षीदार जावंक जाय जाल्यार कृपा आमी मिसावळा मागता आसतना आमी सर पातकी जावन आसा. आमच्या पातका खातीर देवाचें आनी पेल्याचें बॉक्सांनी आमी जोडया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान करीतपणी वांटेले जावंक आमकां समी तयार करया. हांव पातकी सपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हा उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपददा देव आमचे काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवान लॉरेन्स दुर्बळांचे सगळे विश्वासी रावून
आनी रक्तसाक्षींचे कश्ट मरण सोसून महिमेवर जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो, सर्वेस्पराचे उतार आयका. गोमराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणे कान दिया. तुमकां दुया नितळ जाया. तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा. आनीक वायट करिनाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टातल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विद्वांचो पाक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमची पदकां तांबडी लाल आसलेल्या ती इमा परी धोवी जाताली. ती रक्तावर्णाची आसल्यारी ती कापसा परी धोवी जाताली. हांव सांगतां तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बरो वस्तू तुमी खावंक पावल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशाट जाल्यार तालवार तुमकां ग्रास दितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमची काळजां दारूण करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारुणाचे कडप जावन आसलेल्या वाकणया. अर्घा स्तुती करून ताचे समोर येया. गीतां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. सरपरून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडोया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तोही. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. सर्वेस्परा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां दारूण करिनाका. वंदन
महिमे बरेत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया तुम्ही सरपातकां तुमची सरपातकां तुमचे तान उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर आनी एक नवें काळेज हांव तुमकां दितलो वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरेत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकांच्या जोम्या लागीं आनी आपल्या आशिसां लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेचे बसकेर बसोवन आसात देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कट तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वोवूंक तांकां नातले बरें बांदून मनशांच्या कांदार ते सोडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात सोर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात आपल्या कपालार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विसणारी उतरांच्यो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद आनी रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंग वस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनोगोग साबेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय पेंटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीस खुशी पूण तुमकां कोणेय राब्बी म्हणून उलो करचें नाका कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मारिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करता आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांतली निमाणी उतरां म्हणजे अध्याय 20:3 वळ 11 आनी 12 तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जाय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करता आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करता मोगाचेनो हें जावन आसा आमचो क्रिस्तांव कातोलीकपण हो जावन आसा आमचो भावार्थ आनी हो भावार्थ उसारूंक हो भावार्थ जियोंक आमकां खंडीत संतोश भोगता प्रख्यात दैवीशास्त्रज्ञ काल बात म्हणटा की आवर क्रिश्चन कॅथलीक रिलिजन इज ए पॅराडॉक्स आमचो क्रिस्तांव कातोलीक धर्म एक विपर्यास जावन आसा विपर्यास म्हळ्यार दोन तत्वां एकामेका तद्विरुद्ध जावन आसचें तुमकां सांगचें तर जेजू म्हणटा गोवा सोकोन मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडच उरता पूण मेल्यार यथेश्ट फळ दिता विपर्यास जावन आसा इन डायींग दॅट वी आर बॉर्न टू इटर्नल लायफ मेल्ल्यांत आमी जियेतले मरणांत जिवनपण आसा
आमी ससांजी विजोळे जाल्यार आमी मोरात जाय पयले हांगासर, ताच्या उपरांत मात्र आमी देवा कुशीन वचयेत. तशेंच आमी वाचता इन गिवींग दॅट वी रिसीव, दिल्ल्यांत आमी घेतल्या. दिल्ल्यांत पुरो खाली जाता, पूण जेजू म्हणटा दिल्ल्यांत तुमी घेतल्यात. आनी सांत पावल म्हणटा गॉड लव्ज ए चियरफूल गिवर. देवाक कोण मोगान आस्क्या तोंडान दितात ती देवाक मोगाची. आनी आयची उतरां, कोण तुमचे मोदे हांगासर पयलो जावंक कशें येता, व्हडलो जावंक कशें येता, फामाद जावंक अशें येता, सगळ्यांत शाबासकी जोडूंक कशें येता, व्हडल्या व्हडल्या रावळ्यारांत बोंगल्यांत जिवोंक कशें येता, तो सरकार निमान जातलो. पूण हांगासर कोण देवाची पेल्याची साखरे करून पड्ड्या फाटल्यान रावून सेवा दिता गी, हेरांची साखरे करता गी, तो पयले जातलो. जेजून सांगलें वा जेजून शिकयल्लें, हांव आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्हय. साखरांचे गुलामाचे धनिकंडेस पांय धुयना, पूण जेजून ताच्या आपोस्तलांचे पांय धुवन एक साकोर जावन, एक सेवाक जावन, एका तराचो गुलाम जावन, निमानो जावन, कितें हांवें तुमकां कर्ण दाखयलां गे तें तुमी करात म्हूण आमकां ताणें उपादेश दिलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, सान फ्रांसीस आसीस फ्रांसिस्कां व्हड दिसो घडणार. ह्या वरास सान फ्रांसिसाचें जुबले वरास म्हणून पाप साहेब लियोन तें ताणें घोशीत केलां. तो मरोन 800 वर्सां जातात. इटलीच्या आसिसी गेल्यार आसिसींत सान आसिसाची कूड आनीकी आसा 800 वर्सां जावन. 1226 वर्सान तो मोरान पावल्लो. आनी थंयसर तुमी गेल्यार रोमाक गेल्ले, वॅटिकनाक गेल्ले, हर एक लिसयत ते आसिसी येतात. कित्याक म्हळ्यार तो एक व्हरतो जागो. आनी थंयसर तुमी येताना ताच्या ते कूड आसल्या बाजिलिका तुमी गेल्यार आमकांच आमी विचारता. आमची मत इतली आळू जाता की आमचे कश्ट पुरो नपयस जातात. एका तराचें वर्तें समाधान आमकां लाभता. आनी खंडीत जावन हाका रुजवा जावन हांव आसलो 2 म्हयने थंयसर इटालियन भास शिकोवंक. सदांय आमी ती लागची आमची इस्काला आहल्या मेताल्या व्हरतो संतो. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार जावं पुरो हे काणी वा संप्रदाय म्हणयत, सरकार लुसिफर देवा विरोध अविधेय जाल्ल्या वेळार त्या लुसिफराक लोटून हेमकोंडाक घालें आनी ताचो जागो भरती केल्लो सान फ्रांसीस आसिसान. कित्याक ग्रेस्त जावन जल्मालो. सान लॉरेन्सा बरी दुबळ्यांचो मोग कर सक्कट दुबळ्यांक दिलें. दुबळे काय म्हणल्यार पत्नी कडेन लग्न जावन द पॉवर्टी इज द डावरी दॅट वी गीव टू गॉड. दुबळी काय जावन आसा देवाक आमी तुमची दोत म्हणून त्या दुबळी काय कडेन ते लग्न जावन म्हणल्यार लग्न जावन विश्वास म्हणून जावन जियेल्लो एक कल्तो सांत आनी एक क्रिस्त म्हूण नांवाडलो सान फ्रांसीस आसीस. आनी पोरुस फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर आसिसींत ताची ती पेट उक्ते केल्ल्या वेळार ताची हाडां ती आतां लोकांक भक्तिकांक तांकां 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 एक गौरव पाठोवंक तांकां थंयसर दवरला. मार्चाच्या 22 तारखे म्हणटा तें आसतलें. मोगाच्यानो कलतें पळोवन जेजू म्हणटा आज कलते जावया. वर्तेनी कलते जावया. कितेंय आसूं दी, कितलेंय शिकाप आसूं दी, कितल्योय डिग्री आसूं दी, कितलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी, पूण कलते जाया. कलत्यान जाल्ल्यान वर्तेपण आटापून आसा. मोरयेन सांगला तिच्या स्तुती गायनांत लुकासो अंजल अध्याय 1, सर्वेस्वर मुजे ती वर्ती कामां केल्यांत ओडपण लेखतल्यांक वयतान ताणें सकला ओडन घाल्यांत आनी किरकोळ मनशांक ताणें वयर उबाडल्यान. मोरयेची ती प्रभात पळोवन आजुनूय ती न्हीद जावन आसा. कोण चड उडटा गी खंडीत जावन तो पडटा. आनी कोण देवान दिल्लें सक्कड आसा म्हूण देवाक अर्गां दिवन वांटून हेरां सांगता संतोशान जियेता गी तो व्हरतो. जेजूच म्हणटा मातेवचो वांजेल अध्याय 18, तुमी ल्हाना भुरग्यां बरी जाया. सिसा मदें कोण व्हरतो म्हणलें तें तर्क उदेल्ल्या वेळार एका ल्हाना भुरग्याक आपोवन ह्या भुरग्या बरी तुमी जाल्ल्या करीत सर्गाच्या राजा तुमी रिकचे नात. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू प्रवादींक शास्त्रींक
फारिजेवांक कापाटी म्हूण आपयतात. कापाटपण म्हळ्यार कितें? कापाटपण आनी सत ती दोनी एकच न्ही. वॉट इज ट्रूथ? सत म्हळ्यार कितें? आमी तत्वशास्त्र शिकयतना आमी शिकयता द आयडिया इन द मायंड करस्पॉन्ड टू द फॅक्ट आउटसायड. तुज्या मोतीन कितें आसा गी आनी भायर कितें आसा गी ताच्या थंय एका तरेचें करस्पॉन्डन्स सेम जावन आसा. ताका आमी सत म्हणटा. तूं मोतीन ती एक दवर न्हू, भायर आनी एक केल्यार तुवें तें सत न्ही. आनी शास्त्री आनी फारिजो तेंच करतले. कणी जावन जेजू म्हणटा कितें तुमकां ते सांगतात गे ते करात. मोइजेच्या सिंहासनार ते बसून बसकेर ते बसून आसात. कणी जावन बसचे वाजबी कित्याक ते शिकल्यात, कानून शिकल्यात. मोइजेचें ते पेंटेट्यूक ते शिकल्यात आनी ते शिकयतात, बरें करून शिकयतात. कितें तुमकां ते शिकयतात गे बरें करून पाळा, तें पाळा. पूण तुम ते कितें करतात गे तें तुमी करना. थंयस सत ना, थंयस कापाटपण आसा. मोतीन कितें आसा आनी भायर कितें आसा, वा भायर कितें करता आनी मोतीन कितें चिंतात, तांच्या थंय एक समतोलन ना, वंदानिके ना, करस्पॉन्डन्स ना. तें जाल्यार ते कापाटी जावन आसात. तांकां तूं फॉलो करनाकात, तुमी फॉलो करनात. तांचो तुमी फाटलो करनाकात. तांकां तुमी बापोय म्हूण आपयनाकात. डोंट कॉल एनी वन फादर. जेजू म्हणटा म्हळ्यार कितें? आमकां आसा एकलोच बापोय देव. कोण सतान नितीन देव बिरांती चलता गे तो जावन आसा एक फादर, तो जावन आसा एक बापोय. एका जाल्यार ताचे थंय सत आसा जाल्यार ताका तुमी आपयत. पूण न्हय, पूण आमकां हर एकल्याक एकच बापोय 100% सताक सत जावन आसा. देव मात्र सताक 0.0001 उणें जाल्यार ते सत न्ही, 100% जायना. आनी आमी त्या पंगडाक शेरवाल्ले. खंडी जावन आमी जेजू म्हणल्यार सताचो फाटलाव करून सत जावन जिवंक आमी आशेता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, करजमाच्या काळार आमी आसता आसतना पापसाई फ्रांसिसान म्हणलें उतरां, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड युअर स्पिरिच्युअल लायफ बिकॉज इट इज द बॅकबोन ऑफ युअर लायफ. तुमची आत्मी जिणी जियोंक, बरी जिणी जियोंक, देवाक पेल्याक मानवाची मोगाची देवबिरांतीची जिणी जियोंक घडाय करिनाकात. फाल्यां आमी आसांगना आमी गोत्तू ना. तें जाल्ल्यान बरी जिणी जियोंक आजच सुरू करा. साल्वासांव तुमच्या घरा आज आयला, साल्वासांव तुज्या कुटुंबांत आज आयला. बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करया. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सान लॉरेन्स एक कलत्यापणाची, एक सेवेची जिणी जियेल्लो. एक दियाकोन जावन तो इगस मातेच्या त्या सर आस्त बोधिकाचे जतन तो काणून आसलो. दुबळ्या धाकटुल्यांक तो कुमो करतलो, दान धर्म वांटतलो. आनी हें जाणा जाल्ल्या रायान ताका सांगलें, तुज्या तें आसलें पुरा तें इगस माताचें दिर्वें पुरा हाड म्हणल्या वेळार 3 दिसां उपरांत हांव येता म्हूण गेल्लो. तो दियाकोन आसलें सक्कट आनी दुबळ्यांक दिवन दुबळ्यांक सांगता. आनी तो म्हणटा राया कडेन, आळे हें जावन आसा पवी सभेची दिरवी. ही दुबळी जावन आसात पवी सभेची दिरवी. मोगाच्या जुवांव क्रिजॉस्टम म्हणटा, वॉट इज द यूज ऑफ डेकोरेटिंग द ऑल्टर विथ द गोल्डन क्लोज, विथ द गोल्डन chalices and ciborium, if you don't have a piece of cloth to give to a poor, a cup of water to the poor. आमी आल्तार भांगराच्या वस्तुरांनी भांगराच्या आयदनांनी सोबयल्यार कितें फायदो? दुबळांक एक कॉप उदक दिना जाल्यार, तांचें आंग दांपून एक कुडको वस्तू दिना जाल्यार कितें फायदो? महात्मा गांधीन म्हणलें उतरां, द 2 hands which serve the humanity, they reach God faster, not the 1,000 hands folded in prayer in the church, in the mosque and in the temple. देवाक मेसूंचे 2 हात म्हळ्यार दुबळ्या धाकटुल्यांची सेवा करची न्ही. दिंबेर पडून हात उबारून मागचे, देवळान जावन पडलें जावन वा इगर्जीन जावन मागचे हात न्ही. मोगाच्या सान लॉरेन्स आमकां एक आदर्श जावन आसा. आज आमी सान लॉरेन्साक वाती पेटोवन हांगासर मागणी करून नोवेना केल्यार सान लॉरेन्साक संतोश जायना, देवाक संतोष जायना. आमी मागले मेळोवंक पुरो. पूण आज खरेंच सान लॉरेन्सा परी आमी जाल्यार केवळ भक्तीक न्ही, ताचे फाटलाव दरी. टू बिकम ए डिवोटी इज व्हेरी इजी, बट टू बिकम ए डिसायपल इज व्हेरी डिफिकल्ट. आज ताचे फाटलाव दर जाल्यार खंडी जावन सान लॉरेन्स
म्हळ्यार मागल्यार देव आमकां फोव करतलो. तीच कृपा आमच्या ह्या करजमाच्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी आसूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन दी. आमेन. आमचे जे कितें आसा तुजेच नेते जावन आसा. तुजे आशेन तुजे कुशीन काल जावन राखून आसा. तन मन धन आमचे समर्पित आवाच्या जीवन है तर पावन कर. कृपा तुझी वोतून आमचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सपदा देव बाप्पा मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पयसेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घेऊ. मोगळा बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनी नुंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षेच्या मरणा वरवीं मायमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सौर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या आनी अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजां उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतां आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडूनाचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेने पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस्टमरां सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच बरे जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्या दिन बसलो ती आपल्या आशिसांक दिले आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस घेयात आणि अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आणि सस्ने कराराचे हे रगात, पातकांचे बॉक्सान हे मेळच्या, तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करात. Bhavat sagad pargatuya. सौम्या जेजू तुझे वरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगडता, तुझ्या येड्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडोवची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रेगास सवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगियन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येसाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. जिवणपणाचो बरोसो मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टागाती मेल्यान समेस्तांक तुजे भर जडीत मुखामळपण फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता हांव कार मरे देवाचे मागीर सांगाती भाग्यवंत जोयसपती, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मता आनी सर काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंकू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन देर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सगळेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज कायम, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोपरमान तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवयात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो कालतो जालो
आनी ताची कुडेन रगात आमकां तो वांटून दिता त्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकलें सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, tu ye karzan, tu ye, bidal korun tu ye, tuje samor ayrya, tu karakun raulya, lagiye. जीवित लाभय सर्गी निवासाक पावय उसवाड फाकय जीवित लाभय सर्गी निवासाक पावय जेसू तुये काळजात जीवन पाव सर्गी काळात दैविक देण्यात कर सोम्या जीवन पाव जेसू तुये काळजात तू ये पिडार करून तू समोर आयल्या तू काराकोल रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवोन लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी उपराधांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासून कश्ट मरण लेगून रसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसा बाबा बेनिनो. आतां आमच्या भक्तीपणाचो तिसरो भाग सालोसचे नोवेन आमी करता. ताचे पयलें सालोसा मुखांत मागिल्ले उपकार मेळ्ळेले आनी साक्ष दिल्या उपरांत जायतीं त्या सवांग आसात ती वाचून सांगता. ताजे उपरांत नोवेनाची मागणी करया. अर्गां पाठवणी एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट बरो आयला आनी पिडा ना म्हूण तांकां साक्षी दिल्या. तशेंच एकल्याचें मेडिकल पास जावन बरें काम मेळ्ळें पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याचे दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन दिश्ट पाटी मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दितात. रिचर्ड रॉड्रिगसाची पाठ दूख आशिल्ली संपूर्ण गूण जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. दोगां काजरी जोड्यांक 7 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दितात. एका काजरी जोड्याक 13 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां ते काजार तें जोडें देवाक अर्गां दिता. दोगां जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसां पासून तांणी मागलें ती तेसां जारी जाल्ल्यान देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याचें बिझनेस लॉसार आशिल्लें हांगासर मागोवंक सांगिल्लें. आतां तें बिझनेस बऱ्या रितीन मुखार सून वचा देवाक ताणें अर्गां दिल्यान. हांगासर एक भयण प्रत्येक साक्ष दिवंक अशें येता. निड्डोडीतावन आयल्या तिच्या कुटुंबान जायतें देवान बरेंपण केलां. म्हाका साक्ष दिवंक जाय फादर म्हूण तिणें उक्त्यान सांगलां. देखून तिणें मुखार येवचें आनी ही परगट साक्ष हांगासर दिवंक हांव तिका उलो दितां. आमकां मेळिल्लें बरेंपण आमी सांगता आसतना आमचो भावार्थ सरता. बाबा भयणो ही साक्ष आमी आयकुया आनी देवाक अर्गां दिवया तांच्या कुटुंबान ताणें केल्ल्या बरेंपणा पासून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मारिना कार्डोजा निड्डोडितावन आयला. मोगाचें हांव साक्ष दिल्ले वरवीं आमी आनीकी चड आनी चड कृपेन भरता. सांगातास आमचो भावार्थ घट जाता म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता. म्हळ्यार हाज्या पयलीं हांवें हांगासर एक साक्ष दिली दोगां जवळ्यां भुरग्यांची आनी ती नेणटी जवळीं भुरगीं तांकां एक ताप येवन त्या तापा वरवीं डॉक्टरान दिल्लें वखद रिएक्शन जावन ती भुरगीं क्रमेण 3 वर्सांची भुरगीं आसोन खेळोन नासचीं भुरगीं हातांत एक ल्हान बालशाबरी जावन तांकां आमी आतां आपोवन व्हरतले. आनी त्या बालशांक खंयचेच वखद या डॉक्टरांचें खंयचेच वखद लागनातल्या वेळार सान लॉरेन्साच्या मजतीन मरियमायेच्या विनवणेन हांगासर आमी या ताच्या पांयां तळ हाडिल्ल्या वेळार येस देवाच्या कृपेन भरलेल्या येजाक फादर अँड्रू लिओन तांच्या खातीर विशेश रितीन पवित्रात्म्यान भरलेले येजाक ते भावार्थाच्या सक्तेन भरलेले. तांणी हांगासर त्या भुरग्यांक पळयत आसतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां घडलीं आनी त्या भुरग्यांक तांणी मागोवन विशेष रितीन मागणें आनी तांच्या खातीर तांणी निरंतरी मागणें भेटयल्लें आनी त्या मारिफात आनी आमचोय भावार्थ घट्ट धरून तांणी आमकां सांगलें तुमी कांयच भियोवचें नाका भावार्थान ती राव आनी मागा म्हणून धाडिल्ल्या वेळार कितेंय सालो पलो वा खंयची वखदां नासतना त्याच जेजू क्रिस्ताच्या मौलीक रक्तान त्या भुरग्यांक बरें कर. ती भुरग्यांक हांवें हांगासर साक्ष हाडिल्ली तांकां तुमच्या मुखार हांवें साक्ष दिल्ली आनी परत आज आनी एक साक्ष हांव तुमच्या मुखार दवरून खुशी व्हरता. आमच्या त्या धन्य देवान आमच्या जिवितान मस्त अजापा विस्मिता केल्या देखून ताका साक्ष दिता आसतना कसलीच लज या कितेंच ना. कित्याक ताणें केल्लें अजाप ताणें केल्ली बरीपणां सांगूंक म्हाका कितेंच म्हाका संतोश भोगता. आनी ती जावन आसा म्हजी वन्याची साक्ष. सुमार 6 म्हयन्यां पयलीं ती सुमार वर्सां ताणें बॉम्बे वस्ती करनासली. तिजो घोव बायल म्हणजे म्हजो धट्टो बेळगांवांत आसलो आनी तिजो पूतूय तिजे सांगात आसलो. उपरांत तांकां काम मेळ्ळें तोय बेळगांवाक गेलो आनी ती एकलीच एकसुरपणान जियेत आसतना तिका कितेंय डिप्रेशनाक ती वळख जाली. तिका बेजाराय भोगले आनी त्या वेळार तिका आमी गांवाक आपयली आनी गांवांत ती रावली. तरी पूण तिका बरेंपण लागोना. ती चड आनी चड डिप्रेशनाक वळख जाली. तिचे मतीचें समाधान तिणें वगडायलें. तिका जियोंकूच नाका म्हणल्या बरें तिका भोगतालें आनी तिच्या फाटल्यानच आमी रावचें पडटलें. कित्याक ती केदाळा खंयच्या वेळार कितें करूंक करता म्हणलेंच कळीत नासलें तिका. आनी त्या वेळार तिका वखदी तिका केल्लें पूण वखदी तिका परिणाम जावना. आनी यस फादर हांगासर लॉरेन्साच्या पांयां तळा आनी मरियमाच्या विनवणेन हांगासर आपोवन हाडल्या वेळार कित्याक आमकां भरवोसो आसलो. देवाचें उतार सांगता रोमांकारांक बरयल्लें पत्र 9 स्वर 30 आनी 3 वळू सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो केदींच लजेक पावसना. आनी त्याच विश्वासान भावार्थान हांगासर जेजू कंडिजन अजाप करतलो. सान लॉरेन्स कंडिजन आमच्या खातीर मागतलो म्हूण सांगून हांगासर हाडल्या वेळार येस येजाक बापानी तिचे वयर प्रत्येक हात दवरून भावार्थान प्रार्थनेन तिच्या खातीर मागलें
आणि उपरांत सांगलें की तुमी कांयच भिवना त्याच सर्वेस्परा देवाचेर विश्वास दवरून तुमी आयल्यात. जावं लुकाचो वंजेल 1:30 आनी 7 म्हणटा देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. आनी तेच भावार्थान मागलें आनी घरा आमी गेल्या आनी कितेंच थोडी वखदां तिका आसली पूण सर्वेस्परा देवान त्या वखदाचेर आशिर्वाद घालून तिका बरें केलां. परिपूर्ण ती बरी जाली. आज हांवें तिका हांगासर आपोवन हाडला दट्टू आनी वनी आयल्यान आनी तितले व्हडले अजब देवान तांच्या जिवितांत ती केला. देखून हांव काळजांत देवाक अर्गां दिता. सांगाताच तिच्या खातीर दट्टूनी कामसण गांवांत येवन रावचें पडलें आनी तांचें बॉम्बे एक घर आशिल्लें तें ल्हान घर थंयसर जीवन आशिल्लें आनी तें घर इकून तांकां गांवांत एक घर जाय आशिल्लें आनी तांच्या आईवाजाक एक घर फावो जावचे खातीर हांवें सालोरेसा कडेन मोरयामा कडेन विनंती करून जेजू कडेन भवर्तान मागता आसतना देवाचें उतर म्हणटा सामार्कसो म्हणजे 11:20 कितें सक्कड तुमी मागण्यात मागता तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमान आनी तुमकां मेळटलेंच. आनी त्याच इराद्यान मागता आसतना 2 म्हयन्यां भितर तें घर सेल जावन तांकां गांवांत एक बरें फ्लॅट तांकां फावो जालें. तांणी जाय जाल्या आईवाजीक तांकां तें घर मेळ्ळें. सांगात आस तांकां घरांत कितें सक्कड वस्तू जाय उदार मनाच्या म्हज्या भावा मुखांत तांकां तें फावो जालें. हर एक देवान तांच्या बऱ्याक पडशें केलां. कितें सक्कड तांणी जाय म्हूण चिंतिल्लें तें सगळें देवान तांच्या जिवितांत केलां. येदे व्हडलें अजाप विस्मिता अजापा देवान आमच्या कुटुंबांत केलां आनी हर एकल्या खातीर जे कोणा खातीर मागलां सगळ्यांक देवान केलां. देखून त्या देवाक धन्य देवाक जावं अर्गां होगळाप स्तुती महिमा कितली अर्गां होगळाप दिल्या रिती फावोती न्ही म्हूण म्हाका भोगता कित्याक तितली विस्मिता तो करता. आनी देवाचें उतर केदींच फोट जायना. मोगाच्या भावा भयणीन हांव तुमचे मुखार सांगता केदींच देवाचें उतर फोट जायना. तें सत जातलेंच पूण पातये जे आमी विश्वासीचे. देखून देवाक जावं अर्गां होगळाप आनी आमच्या खातीर फादर एंड्रू लिवन मस्त मागणें केलां. देखून हांव तांचो उपकार भावरता. तशेंच तुमी हांगासर हर एका मंगळारा नोवेना वेळार सर त्या समा खातीर विनंती करता तुमच्या खातीरय मागता. आनी परत म्हाका आनी एक साक्ष देव खंडीच दिवंक फावो करतलो कित्याक म्हजे चेडूं 12वी शिकतेत आसा. आज तांकां एग्जाम चलतेत आसा. देव खंडीच आनी ताका बेसावांनी भरतलो आनी 12वीच्या एग्जामांत तें बऱ्यांतले बरें मार्क्स डिस्टिंक्शन आनी रँकच हाडटले आनी ही साक्ष म्हाका दिवंक देव फावो करतलो म्हूण पाती येता. देवाक अर्गां थँक्यू. देवान ह्या कुटुंबांत केल्ल्या बऱ्यापणां खातीर आमी अर्गां दिलीं. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. कोणायकी जर तर मंगळाराची हांगासर साक्ष दिवंक मन आसा आमी साक्ष दिल्ल्या वेळार तकलेचो बाबार्थ चडटा घट जाता. तिणें पयलेंच फोन करून सांगलें देखून अवकाश दिलो. कोणायकी जर तर साक्ष दिवंक मन आसा तुमी पयलीं आमकां फोन करून चिडसूंचें तुमकां आमी अवकाश करून दिता. ह्या द्वारी आमचो बाबार्थ सोडोवन दी आनी वाडोवन दी आनी की जायत्या जेपां ह्या पुणतळार घडोवन दी. त्या समा एका चेडवाची हाडां घट जावंक हाडां मोव जावन तिका मस्त भंग जाता तें घट जावंक देवा लागीं प्रत्येक मागोंक विचारलां. 2 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक 4 जाणांचो राग उणो जावंक 2 फ्लॅटां सेल जावंक एकल्याची सर्त समान जारी जावंक एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक एकल्याक ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जावन तें ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक एकल्याक PUCंत डिस्टिंक्शन मेळोवंक 4 काजारी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 3 कुटुंबां समाधानान राज्य संधान जावन जियोवचें बसोत 3 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावन जीक मेळचें बसोत 2 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत गिन्यान आनी बरी समजणी मेळचें बसोत 12 वर्सांच्या चेडवाचो पाय ऑपरेशन जाला उपरांत तो तिका सोलोवंक जायना सारकें जावन तिका सोलोवंक जावचें बसोत 2 जाणां भुरग्यांक सारकें उलोवंक जावचें बसोत एकल्याच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवन स्किन एलर्जी गूण जावचें बसोत 3 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचें बसोत 4 जाणांचे PCOD आनी युटरस समस्ये गर्भकोशाचे समस्ये परिहार जावंक 7 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 10 जाणांक बरें काम मेळोवंक 2 जाणां भुरग्यांक बरी सैरीक मेळोवंक 2 कुटुंबां अनवरतावन राखोवंक एकल्यान दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 2 जाणांच्या घराचें काम बऱ्या रितीन जावंक एकल्यान ACC एग्जामांत पास जावन बरे अंक काडूंक 2 जाणांचो बाणतेर बऱ्या रितीन जावंक 3 जाणांक वायट सवयेतावन सुटका मेळोवंक 4 खाजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक 9 जाणां धवेच्या भुरग्यांक एग्जामांत बरेंकन बरोवंक धैर्य मेळोवंक एग्जाम फियार पयस वचोवंक एकल्याचे हार्टाचे समस्ये परिहार जावंक 2 H1B विजा मेळोवंक तशेंच 5 जाणांचे कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक प्रत्येक त्या समायल्यांत 2 जवळ्या भुरग्यांक वॅरन आनी डॅरन उलोवचें देणे फावो जावंक ते भुरगे उलयनात आनी सुटाल उलोवंक
रियानाक बरी भलायकी आनी मेडिकल रिपोर्ट तिचो नॉर्मल येवंक. लिंटन म्हणल्या भुरग्याचे CA कंप्लीट जावंक. एकलो 6 वर्सां जावन मिसाक वचना कुटुंबाच्यांनी मागोवंक सांगलां ताका कुरपा मेळोवंक मिसा वेचे बसत. एलिनाक बरी भलायकी मेळचे बसत. ज्योती म्हणल्यार मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत. एक प्रत्येक तेसां बसत मागोवंक विसरलां. उशा आनी कुटुंबाच्यांनी तिच्या तेसां बसोती मागया. भाऊ एक घडी भर आमचे हात उबारया. पयलें देवा गर्गान दिवया, मागीर आमची तेसां माताचेर समोर उरया. अर्गां तुका सोमियान जेजू, अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगळा तुका सोमियान जेजू, होगळा तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमियान जेजू, स्तुती तुका सोमियान आराधन तुका सोमियान जेजू, आराधन तुका सोमियान मोगळा सोमियान जेजू. मोगळा सोमियान या जेजू. पूर्ण तळार या पूर्ण तळार तुजी महिमा तूं दाखोवन आसाय. तुजी महिमा तूं दाखोवन आमची आसाय. मागणी तूं आयकोन आसाय. आमची मागणी तूं आयकोन आमची आसाय. तेसां जारी करताय. आमची तेसां जारी आमच्या करताय. जिणयेंत अजापां करताय. आमच्या जिणेंत अजापां करताय. आमच्या जिणयेंत बरें करताय. आमच्या जिणेंत बरें करताय. आमची पिडा गुण करताय. आमची पिडा गुण करताय. सोमियान जेजू, सोमियान जेजू. या स्वरूप करा बसोतू. स्वरूप करा बसोत. आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका अर्गां दिता. आमी तुका दिन वाजता. आमी तुका दिन वाजता. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुजी स्तुती करता. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका होगळाक जेजू. तुका जेजू, होगळाक तुका स्तुती जेजू. तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससा. आमची ते सभा थोडंसं तुम्ही ऐकल्ली. थोड्यांनी प्रत्येक रितीन मागणें विसरलां. एका कॅन्सर पेशंटाक टेस्टाक वचूंक आसा. ताचें टेस्ट नॉर्मल येवंक आमी मागया. इदोळचे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. ताणें रोडोवन मागोवंक विसरलां. आज मागा फादर म्हणा ताचे पासत आमी मागया. फाल्यां एकल्याक नारायण हृदयालांत ओपन हार्ट सर्जरी आसा. हांगासर मागोवंक विसर पुरा वॉट्सॅपाचेर मागोवंक आयले रिक्वेस्ट मागोवंक विसरलां. ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन संपूर्ण बरो जावंक आमी मागया. एकल्याचे किडनी फेलियर जाल्यात. ताका डायलिसीस सुरू करचें म्हणा ताका बेन दिसता डायलिसीस असो मोरतां ना म्हणून. ताणें रोडोवन मागोवंक विसरलां. ताचे पासत आमी मागया. देव ताच्या कुडींत ताच्या कितें रक्तांत नितळाय जावंक आसा तें आपाबींस देव ताच्या विशेश दयेन तें नितळ करून दी. ताका डायलिसीस जायनासतना त्या कुडींत देव ताची मांडावळ सारकी करून दिवन मागया. ही मागणी आनी सबार मागणी आमचे लागीं विसारता. थोडी म्हाका उडास येता, थोडी उडास येनात. ही सगळी मागणी देवा समोर व्हरया. देवाक आमी उलो मारया आनी म्हणया सोमियान जेजू, सोमिया जेजू. आतां आमी आयकल्ली आतां आमी आयकल्ली. ही सर मागणी सर मागणी आमी तुका भेटोवन दिता. आमी तुका भेटोवन दिता. आमचे लागीं आमचे लागीं प्रत्येक जावन प्रत्येक जावन मागणे विसरल्यांची ते समा मागणी विसरल्याची ते सवा तुका भेटोवन दिता. तुका भेटोवन दिता. फाल्यांच्या दिसा फाल्यांच्या ऑपरेशन आशिल्ल्या ऑपरेशन त्या बाबाक बाबाक तुज्या हाती आमी दिता. ताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जायशें कर. संपूर्ण बरो जावन ताणें पाटी येशें कर. आमचे लागीं मागणें विसरल्यांची सर ते समा तुका भेटोवन दिता. तूं श्रेश्ठ वैज. तुका गुण करूंक जायना तसली कसलीच पिडा ना. सोमिया जेजू सर पिडेस तांचेर तुजो हात दवर जेजू. तांकां आपोड जेजू. तांकां गुण कर जेजू. आमकांय तुज्या बेसामांनी भर जेजू. आयच्या दिसा हांगासर आमची त्या समा घेवन आमची बेजाराय घेवन आमची पिडा घेवन आमी हांगासर आयल्या. सोमिया जेजू आमकां हळवाय दी जेजू. आमकां शांती दी जेजू. आमकां बरवसो दी जेजू. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. दिमिगला पात्रोणाचे गीत गावया. मागणे Bagivonta Sant Lorenza labhai tuji sasai. Kurpe vonta bhakta Jesucha pataya
San Lorenzoच्या मनाक नव्यान ही सैते बोन San Lorenzo पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मार्तिरा वर्ते पातयेन आणि बरोशान आम्ही तुझे सरशी आयला दयेन आमचे प्रार्थन आयक आणि तुझे जिनी बरी आमची जिनी आम्ही रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आणि पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बावार चडय आमच्या सालत्या जिवनान बावार्ता विरोधींच्या सर ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जडून आमचो बावार दृढ करूंक आमकां बरें मोण दी दुबळ्यातय पिडेसतय आनी गतांतल्यातय उदार जावं आनी जगत जावन पावूंक आमकां दया कर पवित्र येवकारिस्तय आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर कुर्सार केलेल्या जेजुतावन आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गी राजा पासत वावरूंक आमकां बोळ दी आमच्या सर इवाजनाक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पटय आक्रेस्तवांक आनी बाबार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हणाशी कर बाबार्था प्रमाणे बरी क्रिस्त जावन जिणी जियोंक आनी बागी मोर मरोवन सरकार तुजे संगी देवाक होगोळचोंक आमकां पावस जावच्या आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता हांव आमेन आतां आमी पिडेस्तां पासत मागया सोम्याच्या नावी आमचो आदार आनी रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवाका सान लॉरेन्सान आपले जिनी आनी मरणां जायतीं अजापां करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवई सभेच्या गोपान ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां आमी तुमचेर पवित्र आगमेन शेणयता ह्या वेळार आमी गीत गावया. ही सोपान मुझे उदाक शिंडाई सोमिया आनी हांव नीत जातलो दूत म्हाका आनी हिमाप्रासर दोवो जातलो ही सोपान मुझे उदाक शिंडाई सोमिया आनी हांव नीत जातलो काकूट मुजी करे देवा तूं काकुळदा ही सोपान मुजे उदाक शिंडाई सोमिया आनी हांव नीत जातलो दूत म्हाका आनी हिमाप्रासर दोवो जातलो. आमा पसो विनंती कर भाग्यवन लॉरेन्साम क्रिस्ताच्या पसुल्याक आमी फौजांचे खातीर प्रार्थुया सपददा देवा भाग्यवन लॉरेन्साक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्यांच्यो उजो पालवांची सकत आमकां दी आमी बाबार्थान जिवंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साथ दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या मरीपान आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आनी सोपददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन.
वचोन या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दयेकन बसा बाबा मिनो दोनूच उपकार आठवणीची उतरां आयचे भक्तीपण सोलोंग इल्लो पाद्राप जावन आसा फादर रॉक किडिकुना कापोजीन सेंट एन्स फ्रायरिसो पयले ते सुपिरियर जावन आसले आतां थंयसर ते आपली आत्मीक सेवा दिवन आसात हांगासर तांकां पयले वेळार व्हड संतोशान ते आयिल्ले आमच्या फिरगेजेन आमच्या इगेजेन तांणी मीस भेटयलें आराधन केलें देवाचें उतार दिलें नवेन रिलिगेचो आशिर्वाद आमकां तांणी दिलो थंयसरी भक्तीपण आसा एका शुक्रार दमिजनान डिवायन मर्सीचें नवेन आसा थंयसरी पत्राप सेवा दिता आनी जायते कडेन कुमसाराक रेतीर दिवंक पत्राप येता पयले पत्राप बेंगलोर आसले सेमिनरींत आसले आतां हांगासर तांची अमूल्य सेवा ते दिवन आसात आज हांगासर आयले आनी मुखार हांगासर तांकां येवंक आसा फादर रॉकी तुमचो आमी उपकार भोवता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू फादर साबेटोनी केले आमच्यात सायक वेगळा फादर लॉरेन्स बापानी तांणी नवेऱ्याचें मागणें केलें आयचें खोयर हांगासर रिका मंगळार आसा इमान बोवापूर बायरीतीन ताचें गायन हांगासर आसा वजंद्र तो कळटा ताचे सांगता आमची जास्मीन आसा तशेंच हांगासर जायतीं जाणां खोयरांत आसात गायन करून आमची मागणी देवा ती उबारूंक आदार दिता ताचो उपकार भोवता वचपा वाचल्ल्याचो किर्तन गायिल्ल्याचो सगळ्यांचो उपकार भोवता हें भक्तीपण संवसारभर लोक पळयता तशें आमकां मस्त हांगासर विणवण येतात अर्घां पाठोवन येतात डिवायन वर्ड टी व्ही सादर करता आमचो सूरज हांगासर शुटींग करता थंयसर नायनॉल ते एडिट करता जेवणाच्या कावंटरांत आमचेच स्वयंसेवक निस्वार्थी सेवा दितात आनी तुमी ह्या पुण्यतेळाक तुमचो आदार दिवनूच आसात तुमकां सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं सालवर्साची दराळ आशिर्वादां तुमचे सदांच आसूं दी म्हूण आमी मागता हांव आतां आमी उबी रावया आमोरी म्हणून जेवणाचेर आशिर्वाद मागून पवित्र तेलाची माखणी घेवन आमच्या दनपराच्या जेवणाक आमी समकोवचें सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यार गर्भेत जाली नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता श्री भितर तूं सुदे मनसे बी फॉल तुजे कुशी चेंजीस भगिनी मरी देवाची मया पपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडयाळी आपले सोम्याची साकन तुझे शब्द प्रमाणे मुझे ते जावं नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता श्री भितर तूं सुदे मनसे बी फॉल तुजे कुशी चेंजीस भगिनी मरी देवाची मया पपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आणि देवाचो पुत्र मनीस आणि आमच्या मध्ये जेलो नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगत आसा श्री भितर तूं सुदे मनसे बी फॉल तुजे कुशी चेंजीस भगिनी मरी देवाची मया पपिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडयाळी भगवंती देवाची मया पसंत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसाची खातीर मागया येसुम्या बडव्यान बरी कबार दिल्ले वरी तुझ्या पुतार क्रिस्तार मनशापण घेतले आमी जाणून जाल्या ताच्या कश्टानुसारी ताच्या जिवन प्रजननाक मी पोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करण आनी वत आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या आसमे मरी फात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख संभाळ सलय आमेन सल्लेल्या बावट्यां पासत मागणे सष्टांचो विशय तांकां येसुम्या निरंतरी प्रकार ताचेर म्हाका समाधानाचे आत्मे विशय घेवंक दिता आमेन जेवणाचेर आशिर्वाद प्रार्थुया सर्गीच्या मोगाळ बापा सकाळीं आमी हांगासर आयल्या आमी जायत्या जाणांनी आज कुमसार जावन देवाच्या बॉक्सांनी मागोवन घेतलें बोवापूर्व्या रितीन आराधनांत भाग घेतलो मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें देवाचें उतार आमी आयकलें आनी हांगासर आमचो मोगाळ सालोन पात्रोणाची मजत आमी मागली ह्या भक्ती कार्यांत भाग घेवन आत्मीक रितीन आमी दादोशी जाल्या जिविताच्या उतरान आमचे आत्मे तुवें पोशीत केली सर्गींच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली ह्या खातीर आमी तुका दिन मागता हांव आमी मागले मागणी तुजें तें पावोवन दी तुजो आशिर्वाद आमचेर देवोवन दी आमकां केल्ल्या उपकारांक तुका आमी दिन वाचता हांव अर्गां दिता हांव आतां ह्या भक्तीपणाच्या अखेरेक जेवण सेवंक आमी वेता हांव हें जेवण आज आमकां वदक शिल्ल्या जेवण मेळोवंक आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता हांव प्रत्येक जण हे भक्तीक देरे बेल तशेंच प्रहाल्य मातायस ओलेक्रोस वाडो आनी आयवान पायस वेलांकनी आनी आज जेवणाक आदार दिला तांचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ आमी सेवचें जेवण आशिर्वादीत कर आनी आमकां सगळ्यांक एकवटी सांबाळ तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक हाच्या जेवणा सांगात आमकां होळी दिल्यात एक भक्तीक आपल्याचें नांव नाका आमी सांगलां देरेबेल फिरगेज तासो प्रत्येक रितीन उपकार मावडटा आतां आमी भक्तीपण येवचें हांगासर मदगात 2 लायन थंयसर 2 लायन त्या सर्तीन 2 लायन आमी 4 जण याजाक ते 1 जण 4 जण याजाक आसा तुमचेर आमी आमची मागणी करता
लाभय तुझी ससाय कुरपेवंता भक्ता जेजूच्या पाठयत मी घटाय बागेवंता साधलो रेसा लाभय तुझी ससाय कुरपेवंता भक्ता जेजूच्या पाठयत मी घटाय आसरो तू दुबळ्यांचो आधार तू पाप्यांचो दिव्या खांबो सर्गीचो माटी तू क्रिस्ताचो साक्षी तू रक्ताचो प्रेरक तू भावार्थ्यांचो भागीवोता साधलो रेसा लाभय तुझी ससाय कुरपेवंता भक्ता जेजूच्या पाठयत मी घटाय रुपणे तू क्रिस्ताची पळगण तू सोम्याची हातीर मोगा सेवेची प्रतिरूप जेजूचे रूप माया मोगाची निकेत तू परवशाची भागीवोता साधलो रेसा लाभय तुझी ससाय कुरपेवंता भक्ता जेजूच्या पाठयत मी घटाय मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देवामकां सांत लॉरेन्सा भगवंत कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे